भगो पक्षाचा भगो पक्षाचा भगो पक्षाचा नमस्कार. झेडपी वेचणुकीचे सगळ्याक सगळ्याक वावडी सुरू आसा आनी सगळ्याक आमी जर पळयत जाल्यार व्हडली व्हडली चर्चा सुरू आसा. कोण येतलो, नेमके उमेदवार खंयचो, नेमके कशें ही झेडपी वतलें. आमी पळयला विरोधकांचे सगळी फूट जाल्लेली आसा आनी ते विरोधक आपापल्या परीन आपापले प्रयत्न करतात. मात भाजप आनी मोगो एकठांय येवन ही जी लढत आसा ती फुडें व्हरतना दिसता. आयज आमी मोर्चे आयले, सगळो प्रचाराची सगळे धमधाम कशी चल्ला ते आमी पळयतले. आयज म्हाज्या बरोबर आसा मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जितभाई आरोलकर. त्यांच्या वांगडा आमी उलयतले कसो प्रचार चल्ला तो. कितें सांगता तुमचो प्रचार, इतली व्हडली बरी संख्या तुमी जमयता, कसो चल्ला प्रचार? म्हाका दिसता जे आमच्या वांगडा सगळी जनता जी आहा मांद्रेची, जी सगळे प्रचाराक भायर सरल्या, सगळ्यांनी एकूच डिसिजन घेतलेलें आहा की मोगो पक्षाचो उमेदवार आहा तो तारा माई हडफडकर हांकां निवडून हाडपाचो. आनी म्हाका डेफिनेटली म्हाका दिसता आमचें जें कार्य 3.5 वर्साचें आहा तें कार्य पळोवन लोकांनी हें केल्लें, फिक्स केल्लें आहा की झेडपी जो आमी दवरला हांगासर ती फुडें काम करतली आनी आमी जो मतदारसंघान जें काम करपाक जाय तें डेफिनेटली आमी झेडपी फंडा अंडरूय करतले. आनी जो 3.5 वर्सान जो प्रेम आपुलकी जी म्हाका म्हाज्या मतदारसंघान मेळ्ळें तेच्या वयल्यान म्हाका दिसना की कोण खंयच्याच पक्षांनी ऑपोजीट जर कंटेस्ट सुद्दां केले जाल्यार ते लोक डायवर्ट जातले. कित्याक जनतेक खबर आहा की हांगासर कितें केलें आहा, कितें आमी करतात आनी आमी खंय मेरेन पावतात, म्हणजे बारीकान बारीक मनशां कडेन आमी पावतात. आनी जर आमी हें कार्य करतात तर जाल्यार रायट टायम आहा. आयज आमकांच आमची मांद्रेची जनता दाखोवन दितली की बाबा येस, तुवें काम केलें तें सारकें केलें, तुवें कॅन्डिडेट दिला तोय सारको आसा आनी फुडें काम करतलें म्हणून. सो आमी फर्म आहा आनी कॉन्फिडंट आहा की हे सीट 100% आमी निवडून दितले. मोर्जे मतदारसंघात 5 उमेदवार, तातूंतले 3 सगळे अलायन्स म्हणून लास्टाक फुटले. त्या सगळ्या अलायन्सा कडेन, दुर्दैवी अलायन्सा कडेन तुमी कशें पळयतात? तो तुमकां टास्क कसो आशिल्लो? पळय, तांकां पॉलिटिक्स म्हटल्यार जस्ट इलेक्शन्स येता तेन्ना पॉलिटिक्स दिसतात, पूण आमी पॉलिटिक्स करनात, आमी समाजकारण करतात. आनी समाजकारण करता आसतना बारीक जनता जी आहा, सामान्य बहुजन समाजाची जनता आहा ती सदांच कन्सिडर करतात जो तुजो आमदार आहा, जो लिडर आहा तेका. आनी ते प्रमाणे जे तुजे डिसिजन आसता, म्हणजे खंयच्याय एक आमदाराचे डिसिजन ते एक्सेप्ट करतात. ऑपोजिशन हे म्हाका खबर ना खंय 5 वर्सां न्हिदतात ते, आनी इलेक्शन आसतना जागे जातात. आतां इलेक्शन डिक्लेअर जाले आनी मागीर लास्ट मुमेंट हेचे तेजे झगडोन एलायन्स पार्टनर दोनूय सीट्स घालतात. सो म्हाका दिसता आमकां तेचो बेनिफीट आहा. ह्या दोनूय म्हणजे एलायन्स पार्टनरांनी, म्हणजे ऑपोजिशन एलायन्स पार्टनरांनी दोगांयनी आपले फॉर्म भरलेले आसा. फ्रेंडली फायट कसली? आतां फ्रेंडली फायट हांव कोण नकळो जेन्ना कंटेस्ट करता तेन्ना फ्रेंडली कशें आसतात ते, पूण करूं न्ही, तांकां कांय प्रॉब्लम ना, तांकां तेंचे हे ट्राय करूं न्ही. पूण एकूच आमच्या सगळ्या पूर्ण मोर्जी मतदारसंघ, झेडपी मतदारसंघाचे एक तमाम जनतेक इतलेंच आव्हान करूंक सोदता, जे हे फॉर्म भरतात हेंचो उद्देश कितें आहा आनी हेंच्यांनी कार्य कितें केलें जनते खातीर हें पयलीं तेंच्यांनी दाखोवन दिवंक जाय. आनी मागीर फॉर्म भरून मागीर मतां मागपाची गरज आहा. कित्याक येतात मतां मागतात, कित्याक मतां मागतात तें सांगनात. म्हणजे कंटिन्यू 5 वर्सां सुशेगाद आसतात, इलेक्शन येयल्यार कोण तरी वयता आनी फॉर्म भरता, म्हणजे खंयच हायलायट जायना, खंयच समाज सेवा ना. आतां आमच्या कॅन्डिडेट ऑपोजीट मोगो पक्षाचे एलायन्स, भाजप आनी मोगो पक्षाचे एलायन्स कॅन्डिडेटचे ऑपोजीट जी फॉर्मां भरल्यात, नो डावट पार्टीच्या नांवान भरल्यात, पूण तेंचें कार्य कितें आहा हें पयलीं पळोवंक जाय. तेंच्यांनी कितें केलां आयज मेरेन हें पयलीं लोकांनी अंडरस्टँड करूंक जाय. बेश्टेच येतात म्हणून मतां मारपाचें न्हू. एकूच रिक्वेस्ट सगळ्यांक की आमचेच लोक आसात, आमचेच फ्रेंड्स आहात, म्हणजे आमचेच मतदारसंघाचे कॅन्डिडेट्स आहात. हांव तेंचेर कांय उलोवचो ना, कित्याक ते आमचेच लोक, पूण ते दुसऱ्या पार्टीक बसल्यात
पूण इतलीच रिक्वेस्ट आसा सगळ्या तमाम जनतेक मोर्जी मतदारसंघ झेडपी मतदारसंघात की लोकांनी चिंतपाचें की बाबा हेंच्यांनी भरला कित्याक फॉर्मां, कित्याक मतां मारपाची हांकां हें चिंतचें, आमकां कित्याक मतां मारपाची, 3.5 वर्सान तुमच्या आमदारान कितें केलां तें चिंतपाचें आनी मागीर मतां मारपाची. तुमकां एक एडवांटेज म्हळ्यार तुमी मोरजे आसूं, मांद्रे आसूं आनी चोपडे आसूं तिगाय वेळी तुमच्या जेन्ना 2022ची वेंचणूक जाली तेन्ना तुमी लीड घेतली. ती लीड तुमी हांगा कशी फायद्याची तुमकां तरतली? आयज मेरेन आमचे मतदार आहात, आमचे कार्यकर्ते आहात, आमचे फ्रेंड सर्कल आहात, ते आयज मेरेन आमच्या वांगडा तशे आहात. कोण फुटोंक ना, कोण भायर वचोंक ना. प्लस आयज आमच्या वांगडा एलायन्सान भारतीय जनता पार्टी आसा जी आमची ऑपोनंट कंटेंडर आसलेली 22 आनी स्ट्रॉंग कंटेंडर, आनी तेच्या उपरांत कोण खंयचीच पार्टी नासली आनी आतां दोनूय वांगडा येयल्यात आमी. सो दोनूय वांगडा येयल्या कारणान डेफिनेटली आमची स्ट्रेंथ वाडलेली आहा आनी डेफिनेटली विक्ट्री ही आमची जातली. त्याच दुयेचेर आमी तुमकां आनी एक मतदारसंघ म्हणल्यार हरमल मतदारसंघ जो तुमकां प्रायम आनी युती खातीर तुमकां थंय काम करचें पडटा. सेकंड थिंग ही युती आनी तुमी एक एमेव आमदार किंवा 2 आमदार जे MGPचे आसा थंय तुमकां 2 सीट मेळ्ळे मडकय आनी हांगा तुमकां 1 सीट मेळ्ळो. हो सीट आनी तो सीट म्हणजे BJPचो सीट हे दोगूय तुमी टॅकल कशें करतले? काय प्रॉब्लेम ना, आमचे कार्यकर्ते आपल्या कामाक लागलेले आहात. हरमल सीट भारतीय जनता पार्टीक एलायन्साक दिल्ले आहा आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आतांच आमी मिटींग कोर कमिटीयान बूथ अध्यक्ष आनी आमचे ग्राम प्रमुख एक्झिक्युटीव मेंबर्स सगळ्यांचे मिटींग घेतलेली आहा कॅन्डिडेटा वांगडा आनी ते कामाकूय लागलेले आहात, सुरवात केल्ली आहा. आनी आतां हांव तुका एश्युअर करता की हरमलची सीट भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो पक्ष एलायन्साची ही 100% जिखता आनी हांगासली मोर्जेची जिखता. आमी ह्याच नोटाचेर आमी आतां परत एकदां उमेदवारा कडेन उलयतले. उमेदवार आसा तारा हटफडकर MGPच्या तिकेटीचेर, ती हांगाच्यान वेंचणूक लडयता. कितें सांगता तुमचें ध्येय कितें झेडपी रावपाचें? पळय म्हाका सगळ्यान पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे जीत भाईचे. हांगा जेन्ना OBC रिजर्व जाली तेन्ना ती तिकीट म्हाका मेळ्ळी. हांव धन्यवाद म्हणटा CMचे तशेंच अध्यक्ष दामू भाईचे. आनी जशें तुमी आतां विचारलें की कितें करपाचें, पळय हांवें समाजान खूब काम केलां. समाजान काम करतना हांव प्रत्येक घराच्या घरांनी पावलां. तेंचे सुख दुख्ख हांवें जाणून घेतलां आनी ते फुडें व्हरपाचें, तेंचे कितें तरी तांकां हेल्प करपाचें हें म्हाजें पयले पासून मनान आसलें. पूण म्हाका कोणाचो तरी सपोर्ट जाय. तुमकां खबर आसता फुडें सरलें काय कोण तरी फाटीं ओडपी आसता आनी सपोर्ट कोणाचो जाय. म्हाका जर आमदाराचो सपोर्ट मेळटा आनी त्या सपोर्टार जर म्हाका कितें जे प्रश्न आसा आनी सगळी महिला आसा, महिलाचे प्रश्न हे महिलाच समजू शकता. जे कितें तेंचे प्रश्न आसा ते आमदारा पर्यंत पावोवपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. आनी जशेंच आतां आमदारान सांगलें की 3.5 वर्सां जे तेणें हांगा काम केलां आनी ह्या मोर्जे हांव मांद्र्याचें आसलें तरी हे मोर्जे ह्या गांवांत म्हाजें तितलेंच येवप अशें नासलें. पूण आयज जेन्ना प्रचार करतना अशें दिसलें की भाई येता आनी आमी येता म्हणजे लोक धांवून आयिल्लो आसा. आफोंक ना म्हणजे लोक धांवून आयिल्ले आसा फक्त भाईच्या कामा साठी. आनी हें काम फुडें व्हरूंक जाय ह्या खातीर जर आमी जे उबी रावल्या पळय ते निश्चित काम करतले अशें म्हाज्या सगळ्या महिलांक खबर आसा. म्हणून ती म्हाज्या बरोबर आयज आयल्या आनी हांव तेंचें जें कितें काम आसा तें भाई पर्यंत व्हरतलें आनी फुडें करतलें. जनरली जेन्ना झेडपी अनावन्स जालें तेन्ना अशें दिसतालें की तुमी अपक्ष लडटा, हें जाता, अशें खूब आमी न्यूज केले. तुमकां MGPची तिकीट जाहीर जाल्या उपरांत आमदार आनी हो सगळो सपोर्ट मेळटकूच तो स्ट्रेंथ कसो वाडलो लोकांचो? पळय जेन्ना अशें जालें की हांव इंडिपेंडंट रावता, म्हाका तिकीट हांगा आमी तिगा इच्छूक आसली जे मोर्जे मतदारसंघ आमचे किरण आनी स्नेहा भाभी हे आसले आनी हांव आसलें. आनी अशें एक वारें आयलें की हे तिगा पैकी कोणाक दितले. पूण ती ज्यो 2 कॅन्डिडेट आसली पळय तांकां मना पासून अशें दिसतालें की म्हाकाच दिवची म्हणून आनी म्हाकाच मेळटली ही तेंची खूब इच्छा आसली आनी मना पासून ताका दिसतालें. आनी म्हाजी जी सगळी मोर्जे मांद्र्या आगारोड्या चोपड्या तशेंच पेडण्या भागांतले सगळ्या महिलांक कोरगांव म्हणून हरमल म्हणून तांकांय दिसतालें की ही तिकीट म्हाकाच मेळची. आनी तेच हेतून म्हाका खंय तरी नेण्ट्याचे जाणट्यांचे तशें देवाच्या आशिर्वाद ही तिकीट म्हाका मेळ्ळी. आनी जेन्ना सगळ्यांक म्हाका जे तिकीट जेन्ना एनावन्स केली आमच्या भाईन भगवतीच्या आमच्या देवळान तेन्ना सगळ्या महिलांचे जे ज्येश्ठ नागरीक सगळे तेंच्या तोंडा वयले हांस पळोवनूच म्हाका कळ्ळें की ही म्हाका तिकीट योग्य आसली जी भाई म्हाका दिली. आतां फुडें तुमचो विजय निश्चित आसा अशें आमी सगळ्या चर्चेक चल्ल्या, सगळ्या मोर्जे आसूं अख्ख्या गोंयांत चर्चा चल्ल्या. तुमी खंयचें काम जें रावलां तें फुडें व्हरतले आमदाराच्या सहकार्यान?
हांव माझे खरें आतां हांव तुमच्या माध्यमासून सगळ्यांक म्हणजे सांगूंक सोदता की म्हाजे एकूच म्हणजे हांव 4 वर्सां एका कामा खातीर खूब खडपड केली. जी गार्बेज आसा पळय गार्बेज तेज्या खातीर जे प्लास्टीक पिशवी आसा जो रूल आसा पळय तो महाराष्ट्रान फॉलो करता की फायन आसता. आनी तेज्या खातीर जे कपड्याचे पिशवी आसा पळय ते घरा दुकानाचे घेतले वयता. पूण तेज्या खातीर पयलीं आमच्या कडेन तितलो माल आसूंक जाय. म्हणून हांवें भाये कडेन उलयली की आमकां प्रत्येक जे एक वॉर्ड आसा पळय त्या वॉर्डान आमकां मशिनां दिवची आनी आमकां कपडो दिवचो जो होलसेलान. आमी जी पिशवी आसा पळय ते आमी व्हडल्या प्रमाणान पयलीं 1,00,000-2 लाखाचे वर करपाचे. आनी भाईचो डेपोटी विडवोचो आमी सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन आमी स्वता प्रत्येक शॉपार वचून अवेरनेस करतले की प्लास्टीक पिशवे वापरना जेणे करून गार्बेज खंय तरी बंद जातली. हो म्हाजो एक व्हडलो हे आसा आनी म्हाका सगळी महिला हेतून सपोर्ट दितली. त्या परत तांकां घरा कडेन बसले बसले एक काम मेळटलें, इन्कमूय मेळटलें आनी तेंचो टायमूय वयतले. हे म्हाजें व्हडलें एक म्हणजे एक इच्छा आसा ती म्हाजी पूर्ण जातले आनी भाई ती करतले अशें हांव आशा व्यक्त करता. जीत भाई तुमकां फायनल क्वेश्चन कितली लीड? सांगा लीड कितली? टोटल 15,500 वोट्स. तेतूंतल्यान ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 12-13,000 वोटींग जातली. सो मे बी मोर दॅन 75% जावंक जाय. सो ह्याच नोटार आमी थांबता. 75% वोटार MGP लीड घेता ह्या नोटार आमी थांबता. आनीकूय जे तेंचे प्रचार आसा तो आमी फॉलो करीत रावतले. तुमी पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.